नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश परमामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांची आपतकालीन बसका आशिल्ल्या कारणान पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाचें उक्तावण धुकल्ला फुडें. 26 ऑगस्टाक जातलें उक्तावण. मुख्यमंत्र्याची म्हायती. कोलवाळेच्या थळाव्यांनी म्हापशेच्या वीज खात्याच्या कार्यालयात वाडिल्ल्या वीज बिलां आड निशेध करीत वेलो धडक मोर्चा. अचकीत बिलां वाडिल्ल्या नागरिकांनी उक्तायली तिडक. फुडल्या खेपेक येतले फक्त 30 दिसांचे बील. अभियंत्याचें आश्वासन. जीएमसीचे पुराय कॅम्पस 5 स्टार करतले. तशेंच दुयेंत्यांक जीएमसींतल्यान सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकात सहजतायेन व्हरपा खातीर उड्डाण पूल बांदपाचो आसा विचार. मुख्यमंत्र्याची म्हायती. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन प्रलंबीत आशिल्ली थकबाकी दिवची. चवथीच्या पयलीं संजीवनी साखर कारखान्याच्या कामगारांची मागणी. तरुण तेजपालाच्या याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान निकाल दवरलो राखून बंदखणीत शरण येवपा पासून सूट मेळची म्हणून तेजपालान केल्लो अर्ज. सरकाराचो आशिल्लो मागणेचेर विरोध. शाजोरा इलेक्ट्रीक दुचाकी आनी कारी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. गुडी पारोडेचो एका दादल्याक आयले आगताक मरण. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकाचे 25 ऑगस्टाक जावपा आशिल्ले उक्तावण फुडें धुकल्ला अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांची आपतकालीन बसका आशिल्ल्या कारणान स्मारकाचें उक्तावण 26 ऑगस्टाक जातले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. राजनाथ सिंग येता फाल्यांचो कार्यक्रम पोस्टपोन जावन परवा जाला. टायमींग इज सेम. ते मग कित्याक पोस्टपोन कित्याक केलें? कोलवाळेच्या थळाव्यांनी म्हापशेच्या वीज खात्याच्या कार्यालयात वाडिल्ल्या वीज बिलां आड निशेध करीत धडक मोर्चा वेलो. अचकीत बिलां वाडिल्ल्या कारणान नागरिकांनी तिडक उक्तायली. तांच्या ह्या प्रश्ना विशीं बेगोबेग चवकशी करून फावो ती सुटका मेळोवन दिवची अशी मागणी वीज खात्याच्या अभियंत्या कडेन केल्या. मजगतीं लोकांक कळना पूण विजेचें कन्झम्पशन वाडिल्ल्यान बिलां वाडून आयल्यात. देखून फुडली वीज बिलां जी आसात ती 30 दिसांनीच येतली अशें आश्वासन अभियंतो हरीश रायकरान दिल्या. लोकल म्हणजे आम्ही 10-15 हजार जोडपी म्हणीत आमच्याकडे जायना ही भरपाक 3-3, 3,500 बिलां. डे धाडटा तुम्ही तो टॅरिफ कॉल आयता आमकां. टॅरिफ 30 दिसा लागला आमकां 30 दिसा लागून जाय न्हू. म्हयन्याक सॅलरी मेळटा 10 ते 12,000. तुमची बिलां अशी येवंक लागली. लोकांनी तरी कितें करपाचें? पेमेंट सोंपतलो का ते कट करून येताले. मागीर ते बाबा हेजे कडेन तेजे कडेन कॉफरीतले पयशे काड आनी हेजे पयशे काड परत तांकां इंट्रस्ट फारीक कर. लोकांनी करपाचें कितें सर? ही बिलां पळय फाटल्या 2 म्हयन्या आमकां जुलयान बिल येयले तेन्ना म्हाज्या सारक्या मनशाक 16,000 बिल येयले. म्हणजे म्हाका पयलीं 6-7 हजार येताले. आता कितें जाला? आमी त्या म्हळ्यार एकदां चुकले म्हणून कितें रावले. सगळे लोक म्हणटाले आमी डिपार्टमेंटान या. पण ह्या वाटी कितें जाला? आतां हे दुसरे बिल आमकां सेम तशेंच येयले. सो आमी कितें म्हणटा तुमी जेन्ना जुलयान बिल दिले परत तुमी आतां ऑगस्टान दिले. आतां ते ऑगस्टान 55 डेज का 52 डेज दिले. तुम्ही जर हे बिलां जर आहा पळय ती जर सारखी एका म्हयन्यानूच जर दीत जाल्यार आमचो जर तुमी टॅरिफ फाटल्यान वाडयता आमकां घालता पळय वाडोवन स्लॅब तो सारको येतलो. आनी तुमी जर ही बिलां धाडटा जाल्यार तुमी जाल्यार टॅरिफ तरी कॅन्सल करता तो. 10 म्हयन्याक तुमी बिल सारकें 30 डेजान बिल आमकां धाडा. म्हणजे आमकां तो स्लॅब वयलो आमकां भरचो पडपाना. हर फावटी आमकां तुमी धाडटा बिलां आनी एकदां 3 म्हयन्याची बिलां येता, 2.5 म्हयन्याची येता, 2 म्हयन्याची येता. सो बिल जर म्हयन्यान जर येयले जाल्यार आमकां बिल भरपाक बरें पडटलें आमच्या लोकांक. आमच्या लोक जे आहा ते 10,000, 15,000 जोडपी आहा. गरीब लोक आहा. तुमी घरा पाहिजे 2 रूम आहा पळय तेका निटेज म्हणून तेका 6,500 रुपया बिल येयला. आनी आमी फाटल्या बिलाक आमी रावले सगळ्या लोकांक रावले. एक बिल चुकला आसतलें फुडले बिल गव्हर्मेंट बिल आसतलें येवंक शकता म्हणून सेम तुमी परतून 55 डेजचेच बिल धाडटात. आतां 55 डेजाचे बिल 54 डेजाचे बिल आम्ही 2-3 महिन्याची बिलां केन्ना धाडूना. बिल 45 डेजाची वयताली. फाटल्या वाटी पेनल्टी पडटली लोकांक. सो तेका लागून ती मागीर सरकारान फाटी घेतली. परत रिवायज बिलां येयली. जवळ जवळ 21,000 बिलां आमकां रिवायज करची पडली.
तर ती परत आमकां रिवायज करपाक मातसो टायम 10 दीस टायम त्याच्या खातीर हे ना. पिरियड 54 डेज जाता. आता ह्या फुडें बिला आमचो प्रयत्न चालू आसा 30 डेज करपाचे. ह्या फुडले बील तुका येतले 13 जुलय ते 12 ऑगस्ट इतल्या पिरियडाचे बील येतले. ते 30 दिसाचेच बील येतले ह्या फुडें. इतले हांव शुवर सांगू शकता. तितून एक हे जाय की बाबा फुडल्या म्हयन्याच्या तुमकां 1 तारखेकूच बील येतले. तुमचे कडून आश्वासन जाय मिडियाच्या फुड्यान तुम्ही सांगा बाबा ना फाटी ना फुडें बील टायमार तुमकां बाबा हे टायमारूच येतले. तुमच्या कडसून आमकां जाय. फुडले बील तुमकां 30 दिसाचेच येतले. 1 तारखेर येवचे ना मदीं येतले. मोदी हो म्हयन्यात पयलीं येतले. 1 तारीख आम्ही सगळी चालू जाता पण कोलवाडी पावता आमच्या तिकडे वयता 8-10 तारीख जाता. पूण बील येताना म्हयन्याचे येतले. येताना महिन्याचे येतले ह्या फुडें. तिथं फाटी फुडें आनी उरचेत ना. ना फुडल्या म्हयन्याचे तुम्ही आनी हे करचे ना. ना फुडल्या महिन्यात 30 परत मागीर ना, ना. चवथी कडेन ड्यू डेट आसतली मागीर भरपाची बिलाची. पर युनिट मातशे ताका रेट्स वाडलेले आसा. आनी मार्च एप्रील मे जून गरमेची जी आसली ह्या वर्सा जुनानूय तितलो पावस पडूंक ना सो ती म्हणून गरमी थोडी चड आसली. हेच जाली लोकांचें कन्जम्पशन वाडलेलें आसता. लोकांक तें कळना. एसी बी चालू आसता म्हणजे इवन दनपारची बी एसी चालू आसता कन्जम्पशन चालू आसता. सो लोकांचें कन्जम्पशन वाडलां आनी रेट्स वाडल्या तेच्या खातीर बील मातशें सुरू जालें. आयज आमी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आमचे जे कोलवाचे सज्जनगडान थंयसर आमी विजीट केली आमच्या ई कडेन. ताका सांगपाक कितें ही जी बिलां आयल्या की फाटल्या 1-2 म्हयन्या पयलीं आमकां एक बील येयलेलें ते अशेंच येयलेले 16,000-17,000 आनी सगळ्या लोकांक डबल बिलां आयलेली. ती डबल बिलां आयल्या त्या कारणान आमी गरमी बी आमी उगी रावले. परतून ह्या म्हयन्यान आमकां बील येयलें पण सेम तशेंच येयलें 16,000 मागीर सेम लागला की 16,000 कोणाक 4,000 येयले कोणाक 10,000 येयले. आनी जे आमचे लोक जे आहा ते 10-15,000 लोक 1000 म्हयन्याक जोडपी आहा तांकां जर एक 6,000-7,000 बील येयल्यार बाकीच्या भुरग्यांक खातेले दितले कितें दितले. ताका लागून आमी हेका जेईक आनी एक मेळपाक गेल्ले हांगासर. तांकां आमी बरोवन लेटरूय दिल्लेलें आहा जे तुमचे स्लॅब जो आहा तुमी आमकां कितें 2 म्हयन्याचें बील धाडटात. 2 म्हयन्यान बिलान कितें जाता स्लॅब वाडटा. एखादो आतां 500 जर आमचे युनिट जाले जाल्यार एका म्हयन्यान कितले जावंक शकता 250 युनिटाचेर आमकां जर धाडले जाल्यार आमकां स्लॅब कमी जावन तो बील सारको कमी जाता. हे डायरेक्ट 2-2 म्हयन्याचेर धाडटात. आनी तेतून तांचे फ्युअल चार्जीस म्हणा आनी कितें आहा भरपूर चार्जीस आहा ते आमचे लोक बेर करूंक शकना. जे लोक आमचे गरीब आहा पळय ते करूंक शकना. आमी मागता गव्हर्मेंटा कडेन. आतां ह्यो पॉवर मिनिस्टर आहा पळय तो पगार घाल्ले कितें कर्मां करीत आसता. फाटल्या वाटेन अशेंच खंय एक इशू केलो लोकांनी रस्त्यार येयले तेन्ना ते कितें तरी पेनल्टी कमी केली. कोणी केली आमच्या चीफ मिनिस्टरान केली. हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता आमचो सीएम जो आहा पळय तो हे काम करतलो म्हणून मागता. कित्याक न्हू हे आतां जे आमचे लायटीची बिलां आयल्या ती लोकांचे आमी हांगले तांकां कमी करा म्हणजे कमी करचे ना म्हणटा ते. पूण तुमकां म्हयन्यान बील धाडटले म्हणटा ते. अशें खूबदां आमकां सांगून जाल्ले आहा तेंगे पूण धाडचे ना. जर हे धाडिना जाल्यार फुडल्या फावटी आमी कंज्युमरांक नाल्यार खंय तरी कोर्टाचे आमी पायऱ्यो चडटले आनी हांकां कितें ते हे करतले. जीएमसीचे पुराय कॅम्पस 5 स्टार करतले अशी घोषणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. रस्ते पार्किंग भुंयगत वीज केबल्स हॉस्टेल अशी 500 कोटींची कामां मार्च मेरेन पुराय करतले. तशेंच दुयेंत्यांक जीएमसींतल्यान सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकात सहजतायेन व्हरपा खातीर उड्डाण पूल बांदपाचोय विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. जीएमसींत व्याख्यान सभाघराचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. सोमारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जीएमसी व्याख्यान सभाघराचें उक्तावण केलें. ह्या सुवाळ्याक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार मायकल लोबो आनी हेर संबंधीत अधिकारी हाजीर आशिल्ले. दुयेंत्यांक जीएमसींतल्यान सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकात सहजतायेन व्हरपा खातीर उड्डाण पूल बांदपाचो विचार आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच जीएमसीचो पुराय कॅम्पस 5 स्टार करतले. तातूंत रस्ते पार्किंग भुंयगत वीज केबल्स हॉस्टेल अशी 500 कोटींची कामां मार्च मेरेन पुराय करतले अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. Another 500 crores of rupees within a short span of a time आम्ही गोवा मेडिकल कॉलेजीतले हे इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपा खातीर मोडपाचे आसा. ताज्या व्यतिरिक्त म्हणजे मायकलान ज्यो आत्ता गजाली सांगल्यो आमी पळयता की दिस टायप ऑफ 5 स्टार फेसिलिटीज आसल्या उपरांत आमचो पुराय कॅम्पस होय 5 स्टार आसप गरजेचो आसा. आणि तो पुराय कॅम्पस 5 स्टार करपा खातीर नॉट ओनली द टॉपिंग ऑफ द रोड बट एंटायर ब्युटिफिकेशन्स करपा खातीर अंडरग्राउंड केबलिंग आसतलो म्हणजे ताका लायटिंग आसतले गार्डन मेंटेनन्स आसतले आणि विथ द पार्किंग आमी जाता तितके बेगीन हातात घेता आणि जाता तितके बेगीन म्हणजे 5 स्टार कॅम्पस कंप्लीट करपा खातीर जीएसआयडीसी विल स्टार्ट दिस वर्क अँड विल कंप्लीट म्हणजे टील मार्च पर्यंत ते एक वर्क आमी जाता तितके कंप्लीट करता. कारण गोवा मेडिकल कॉलेज इज अवर अपेक्स मेडिकल कॉलेज जाचेर सगळ्या गोंयकारांचो विश्वास आसा.
गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर विश्वास आहा म्हणजे हांगासर आशिल्ल्या दोतोरांचेर विश्वास आसा. फक्त गोंयचोच न्ही, सायड बाय नियर बाय डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र म्हणजे सिंधुदुर्ग आसतले किंवा कारवार आसतले, हांचोय विश्वास हो तुमचेर आसा. उरता उरलो एक लॉंग पेंडिंग डिमांड विच इज द कनेक्टिंग ऑफ द सुपर स्पेशालिटी टू द गोवा मेडिकल कॉलेज. हांव पर्सनली फॉलोअपूय करता किंवा टायम टू टायम. लास्ट टायम संदीप जेन्ना आशिल्लो आमचो जीएसआयडीसीन, दॅट टायम वी वॉन्ट टू कनेक्ट म्हणजे इधर द कॅज्युअलिटी अदरवायज गोवा मेडिकल कॉलेज विथ द सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल. तो कॅम्पस ताका इधर ओव्हरब्रिज किंवा ताका फास्ट ट्रॅक हे करून दिवपाक जाय. ताजोय प्लॅन आमी रेडी केला. हांवें ऑलरेडी फाटल्या दिसांनी कन्सल्टंट अपॉइंट करपाक लायला आनी होल कॅम्पस एज अ वन कॅम्पस हो जर आमी डेव्हलप करपाक शकले, इट विल बी वन ऑफ द ब्युटिफूल कॅम्पस. तो ब्युटिफूल कॅम्पस जालोच, बट जितक्या जाता तितक्यो बेगीन if you want to shift the patient either from the casualty to the super specialty, otherwise from the here any OT to the super specialty, जाल्यार तितक्याच ताका एम्ब्युलन्सीत घालून तेवटेन व्हरचू पडपाक जायना, तर ताका डायरेक्टली जे आसा पळय कनेक्टिव्हिटी ही दिवपाक जाय. हे म्हज्या तकलेंत आसा. ताकाय लागून आमी सगळ्यात चड भर हो ताजेरूय दिता. मजगती ऑनलायन अपॉइंटमेंट व्यवस्थे उपरांत आता ऑनलायन ओपीडी पद्दत सुरू करपाची गरज मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या. दुयेंतींनी आपले वैजकी अहवाल ऑनलायन शेअर करचे आनी दोतोरांनी ते तपासून गरजे प्रमाण ऑनलायन वखदां दिवची अशी सुचोवणी मुख्यमंत्र्यान दिल्या. हालींच तुम्ही ऑनलायन अपॉइंटमेंट सिस्टम गोवा मेडिकल कॉलेजीन सुरवात केला. माझे तर म्हणणे आसा की ऑनलायन ओपीडी सिस्टम जी फाटली पेंडिंग आसा ती जाता तितके बेगीन सुरू करची, जेणे करून गोवा मेडिकल कॉलेजी वयलो प्रत्येकाचो येवपाचो लोड हो कमी जावपाक जाय. वाय एव्हरीवन शूड जस्ट टू कम फॉर द प्रिस्क्रिप्शन. तो फक्त येवन पळयतलो, तेजें प्रिस्क्रिप्शन घेतलो परत वयतलो. ऑल द वे फ्रॉम द पेडणे आनी काणकोण आमी जर ऑनलायन ओपीडी जर सुरवात केली आसत, द पीपल वील हॅपी. म्हणजे वॉट एव्हर द रिपोर्ट्स दे सेंड ऑन द व्हॉट्सएप, यू विल चेक द रिपोर्ट अँड यू विल प्रिस्क्रायब फ्रॉम हियर ओनली. म्हणजे 50% ऑफ द पेशंट जे ओपीडी घेता ते ऑनलायन ओपीडीतल्यान कमी जावपाक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दारबांदोडेचो साखर कारखानो बंद जाले उपरांत नियमीत आनी कंत्राटी पद्दतीचेर कामाक आशिल्ल्या कामगारांचे हाल जाले. 2014 वर्साच्यान केल्ल्यो मागण्यो पुराय जावंक ना म्हणून कामगारांनी तिडक उक्तायल्या. चवथ लागीं पाविल्ल्यान आतां करचें तरी कितें असो प्रश्न कामगारांनी केला. तेन्ना आतां तरी आमचो विशय चवथीच्या पयलीं सेटल करचो आनी उरिल्ली थकबाकी दिवची अशी मागणी कामगारांनी केल्या. 16 जुलय 2026 आमची सेक्रेटरीएटान एक मिटींग जाली. आमचे एग्रीकल्चर सेक्रेटरी IAS ऑफिसर मिस्टर निखिल देसाय, एडमिनिस्ट्रेटर आणि डेप्युटी लेबर कमिशनर आणि डायरेक्टर आणि आमचे दोन्ही युनियन मेळून आमचे सेटलमेंट हो इश्यू आसलो जे VRS म्हणटा तो. आणि तेजेर आमकां जी मिटींग जाली तेजेर बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी एग्रीकल्चर सेक्रेटरीन आमकां एक एश्युरन्स दिलें की तुमचे जे कितें डिमांड्स आज मेरेन 2014च्यान ते आज 2026 पर्यंत जे कितें डिमांड्स आसा ते तुमकां आमी कन्सिडर करता आनी तुमचो जाता तितलो बेगीन ऑगस्टा पयलीं सेटलमेंट करता आनी तुमकां आमी हो विशय तुमचो सदांचो विशय बंद करता. दर दिसाचो आमचो पगाराचो जो आमकां त्रास जाता तो सुद्दां हेच्यान फुडें विशय येवचो ना आनी आमी तुमचे सगळे जे डिमांड्स आसा ते आमी तुमचे कंप्लीट करता. आमी तेज्या उपरांत तयारीक लागले आनी आमची सगळी फायल रेडी करून आमी तांकां धाडलेली आसा. पूण आज मेरेन आमकां तेज्या उपरांत कांयच खंयच्यानूच कांय रकाद येयल्लो ना. बरो रिस्पॉन्सूय म्हाका दिसना येता असो, कित्याक खूब तेंप जालो आनी थंड विशय आसा. तर आमी आयज ह्या माध्यमांतून सरकाराक आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक विनंती करूंक सोदता की त्यांनी हो विशय जो आसा जो आतां चड लांबणेर न धाडून आमचो विशय हो ताबडतोब सेटल करचो. आनी तशेंच जे आमचे कोण आमदार आसा किंवा जो कोण आमचे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी आहा जे लिंक आसा ह्या संजीवनी साखर कारखान्याक त्यांनी सुद्दां ह्या विशयाचेर सारको एक गंभीर म्हणजे वॉर फुटिंगाचेर घालून हो विशय आमचो मोकळो करचो आनी आमकां बरो तेंको दिवचो हे आमी ह्या माध्यमांतसून मागता. मी आयज संजीवनीच्या सेटलमेंटा लागून हांगा सगळे आमी कामगार जमलेले आहा. म्हाजी विनंती इतकीच आहा की सरकारा कडेन आमचो जो सेटलमेंटाचो प्रश्न तो बेगीन सोडोवची आनी तशेंच आमचे लोकल आमदार आहा गणेश भाऊ तेजे कडेनूय आमी हो प्रश्न व्हरतले. तेणें बी मातशें आमच्या हे विशयाचेर लक्ष दिवची आनी डॉक्टर प्रमोद सावंतान हो प्रश्न आमचो बेगीच्या बेगीन चवथी पयलीं सोडयचो. तरुण तेजपाल हाका शरण येवपा खातीर मुजत वाडोवन दिवपाच्या अर्जाचेर सोमारा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जाली. ह्या सुनावणे वेलो निकाल राखून दवरला. बंदखणीत शरण येवपा पासून सूट मेळची हे खातीर सर्वोच्च न्यायालयात हो अर्ज दाखल केल्लो. मात सरकारान ह्या मागणेक विरोध करीत शरण
शरण येवपाक सूट न मेळची असो युक्तिवाद केल्लो. 2013 वर्सांतल्या लैंगीक अत्याचार प्रकरणात मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान तरुण तेजपालाक दोशी थारायत 10 वर्सांची बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्ली. ह्या प्रकरणात आतां सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा कडेन सगळ्यांचे लक्ष लागून रावलां. दक्षिण गोंय हॉस्पिटलांत MRI आनी किमोथेरपी सेवा सुरू जाल्ल्यान दुयेंतींक व्हड फायदो जाला. ही सेवा आतां दक्षिण गोंय हॉस्पिटलांत उपलब्ध आशिल्ल्यान ह्या उपचारा खातीर खासा करून GMCत वचपाची गरज पडची ना. दर दिसा 1000 ते 1500 दुयेंती वेगवेगळ्या OPD खातीर हॉस्पिटलांत येतात. दुयेंती ह्या सुविधे खातीर लोकांचो प्रवास आनी खर्च उणो जाला. तशेंच दुयेंती आनी तांच्या कुटुंबाक व्हडलो थकाय मेळिल्लो आसा अशें दक्षिण गोंय हॉस्पिटलाचे दोतोर राजेंद्र बोरकारान सांगलें. MRI facility has been started from last month, and last 2 months we have started with daycare chemotherapy center, district daycare chemotherapy center, and we are always full in the sense we have given number of patients in our hospital, and those many patients come here and get the treatment. Special dedicated doctors, trained nurses, and MTS is allocated for this reason. तर ह्या खातीर आतां दुयेंतींक सेवा बरी मेळटली अशें दक्षिण गोंय हॉस्पिटलाचें हें चित्र आसा. ध्यान फावंडेशनाच्या याचिकेचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय सुनावणी जाली. मात ही सुनावणी राखून दवरला. ह्या प्रकरणाचेर ह्यान पयलीं जाल्ले सुनावणेचोय निकाल राखून दवरिल्लो. मात नव्या जाल्ल्या युक्तिवादा उपरांत उच्च न्यायालयान परतून एकदां आदेश राखून दवरला. जनावरां ज्या वाठारांत स्थलांतरीत केल्ली त्या सुवातेची पळोवणी करपाची इच्छा ध्यान फावंडेशनान उक्तायला जाल्यार योग्य कायदेशीर प्रक्रिया पाळून तांकां सरकाराची हरकत नाशिल्ल्याचे डेप्युटी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आदोगाद प्रवीण फळदेसायान सांगलां. मेर्शे सांताक्रूज वाठारांत गणपती विसर्जन थळा लागसर आशिल्लो बेकायदेशीर रस्तो काडपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. 1990 वर्सा जसो हो वाठार आशिल्लो तसोच परतून तो करचो असो निर्देश न्यायालयान दिला. आनी ह्या सुवातेर बेकायदेशीरपणान अतिक्रमण करून वेवसाय करप्यांचेर लेगीत खर कारवाय करपाचो आदेश न्यायालयान संबंधिताक दिला. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी 22 सप्टेंबराक जातली. कालांगूट पुलिसांनी टावट्सांचेर कारवाय केल्या. 2025 ते 26 ह्या वर्सात आतां मेरेन वट्ट 520 टावट्सांचेर गुन्यांव नोंद केला आनी ह्याच सप्तकात 56 टावट्सांचेर कारवाय केली. फाटल्या 2 दिसांनी 12 प्रकरणांची नोंद जाल्या आनी ही मोहीम सुरू उरतली अशी माहिती कालांगूट पुलिसांनी दिल्या. फाटल्या दिसांनी ज्यो आसा त्यो आमकां टावट्सांच्यो ज्यो घडामोडी आसात त्यो आमच्या कोस्टल लेनीन तशेंच जे बिचांचेर आसा त्यो व्हडा प्रमाणान जातना दिसून येताल्यो आनी त्याच कारणाक लागून खंय तरी गोंयचें ट्युरिजम डिग्रेड जातना तशेंच गोंयाच्या नांवाची बदनामी भायल्या गांवांनी जातना सुद्दां दिसून येताली. आनी ताचेरूच एक्शन म्हणून जानेवारी 2026 ते आयची तारीख मेरेन कलांगूट पुलिसांनी जे आसा ते टोटल 520 टावट्स आसात हांचेर कारवाय केलेली आसा. भितरले 56 जे टावट्स आसले हांकां लास्ट विकानूच बूक करपाक आयले आनी भितरले जे 12 टावट्स आसात हांकां हेंचेर जी आसा ती ऑफिशियली कंप्लेंट सुद्दां रजिस्टर केलेली आसा. सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हो जो फिगर जो 520 फिगर जो आसा हो लास्ट इयराकून सुद्दां खंय तरी म्हटल्यार लास्ट इयराकून सुद्दां व्हडलो जायत गेलोलो आसा आनी अशी जी कारवाय आसा ती कलांगूटान चालूच उरतली अशी म्हायती सद्या आमकां मेळिल्ली आसा. मडगांव SGPDA मार्केटांतलो कोयर वेवस्थापनाचो प्रश्न गंभीर जायत आसा. बाजारांतली उदका पुरवण, कोयर एकठांय करपाक अनियमितताय, तुंबलेली गटारां आनी दुरुस्तीच्या कामांचेर दुर्लक्ष जालेलें आसा अशें मार्केटांतले विक्रेते सांगतात. पालिकेन कोयर काडप बंद केल्ल्यान पार्किंग सुवातेचेर कोयराच्यो राशी जातल्यात. मजगतीं पालिकेन पत्रां धाडून लेगीत SGPDA ओलो आनी सुको कोयर वेगळो करून दिनात. तांकां आनीक एक
पत्र धाडला. तशेंच मार्केटाची संयुक्त पळोवणी करची म्हणून जिल्लो अधिकारी आणि गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकूय पत्र धाडला अशें पालिकेचो मुखेल अधिकारी सांगता. आमचे आयज मार्केटां असली परिस्थिती जाल्ली आहा की लोक आमचे कस्टमर येवपाक भिता. तुम्ही पळोवपाक शकता फाटल्यान इतली घाण जाल्ली आहा, हें उदक कसलें खबर ना, हितून डेंगू मलेरिया सगळे जावपाचे चान्सीस आसा. आनी हेज्या पयलीं जालेय बी. आनी आमी एसपीडीक खूब पाटी लेटर केल्या की खूब पाटी मेळ्ळ्या तांकां की सांगपाक की तुमी हेजी कितें तर टेक केअर करा. एक गटर जावं एक गार्बेज जावं हांगा कांय व्यवस्थीत ना. सध्या मार्केटाची हालत बिगडलेली आहा. तेजेर कोण एक्शन घेयना. चेअरमॅनाक मेळ्ळ्या आमी, एमएसाक मेळ्ळ्या, सगळ्यांक सांगिल्लें की अशी अशी आहा. तेंच्यांनी म्हणिल्लें आमी एक्शन घेता. आता ते एक्शन घेवपाक लागले 1 वर्स जालें ते अजून एक्शन जावना. तर आमची एकूच मागणी सगळ्या गव्हर्मेंटा कडेन आमच्या एसपीडी कडेन की बाबा आमच्या मार्केटाची तुम्ही टेक केअर करा. कित्याक ना जाल्यार आमी वेंडर अशीच मरतले आनी हांगा कस्टमर कोण ना, कोण एकलो येना कळ्ळें न्ही. घाणीक लागून आतां फाटल्या भुरगे स्केटिंग करता, बारीक बारीक भुरगीं, फाल्यां तेंकां कितें जालें जाल्यार हेजो जबाबदार कोण. आमचो एक प्रश्न निर्माण जालो आख्ख्या मार्केटा तर्फेसून की बाबा हांगा मार्केटाक कोण टेक केअर करपाक ना काय मार्केट बेश्टें पडला काय. हेजे मुखार हे मार्केट गार्बेज जाले जाल्यार काबार, आमी काबार, सगळे काबार. तर हेच आमचे कडेन एसपीडी कडेन मागणी आहा की तुमी हेजेर कितें जाता तितके बेगीन एक्शन घेवन एक क्लिनिनेस करून एक गटरां जावं हे सगळे मातशें तुमी आमच्या मार्केटाक सेफ करचे. तुमचो वेस्ट कलेक्ट जाता तोय कशी हांगा स्टाफ उणो आहा तेंचो पयलीं सद्याक, आनी तेंचे कडेन जो लिमिटेड स्टाफ आहा तो त्या भाशेन मॅनेज करपाक पावना. ते काडटा हांगा हाडून उडयता. एक्चुअली रस्तो आख्खो रस्तो हांगसून कस्टमराक लागून रस्तो, बट हांगा कस्टमर कोणूच भिता, मार्केटाकूच येना. म्हणटा तुमची मार्केटाक कितें वायट बरें जालें कोण रिस्पॉन्सिबल. तेका लागून हांगा लोकूच पावना आतां मार्केटाक. Informing this technical engineer also inspected the site. We send a letter to the collector to inform the HEPDA to take action. Also appropriate legal action under Section 5 of the Environmental Protection Act 1980 for continuing the violation or despite of private complaint. Also we also forward letter to the Pollution Control Board, Member Secretary dated 18/8/2026 in respect of the said. And we also informing the HEPDA to take segregated all the waste, and we will also deputy supervisor take monitoring that waste should not be violated in their jurisdictions. दक्षिण गोंयच्या सारजोरा वाठारात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका 42 वर्साच्या दादल्याक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण इलेक्ट्रीक दुचाकीक कारीन फाटल्यान नेटान धपको दिल्ल्यान ही दुखेस्त घडणूक घडली. ह्या घडणुकेक लागून वाठारात दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा. मजगतीं ह्या वाठारांत लोकांक सातत्यान अँब्युलन्साचो त्रास जाता अशें आरोप थळाव्यांनी केल्या. आज म्हाका इतली दूख भोगता सांगूंक. इट इज अ व्हेरी सॅड स्टेट. सॅड म्हणल्यार सॅड. एक्सिडंट जाला हिंगा आमच्या रस्त्याचेर दांडेवाडो सारजोरा रोड. फाटल्यान हाडून मारल्या तेजेर, फाटल्यान हाडून मारल्या आनी तो ही इज व्हेरी सिरियस. 40 मिनिट्स आतां एम्ब्युलन्साक फोन मारल्यार आजून पासून एम्ब्युलन्स ना. वी कॉल द पुलीस. हांवें आमगे लोकल PIयाक फोन मारलो. PI डायगोसरान रोखडे पुलीस धाडले आनी पुलिसांनी उबारून आनी तो व्हेरी हेवी ही वॉज. तेका पुलिसांनी आनी रमेश तुवें बी तेका उबारून गाडयान गायला आनी तेका थोयला. अँड आय होप गॉड सेव्स हिम. व्हेरी सॅड टू से. एम्ब्युलन्स आतां पासून एम्ब्युलन्स ना. ऑर जालें एम्ब्युलन्स ना. सो एम्ब्युलन्स कित्याक दवरताय आमी. एमर्जन्सी ही एमर्जन्सी आतां तो हिंगा म्हाका दिसना. आय डोंट थिंक तो आहा म्हूण. बट पुलिसांनी तेका वयला. चालू एक्शन एम्ब्युलन्स म्हळ्यार आज हो तिसरो एक्सिडेंट आतां. काल गोंयच्यांचो फोन मारता आसोल ना एम्ब्युलन्स आसता. आसोल ना एम्ब्युलन्स ना. काल तेको विचारलें बाबा आसोल ना एम्ब्युलन्स कितें जालां. आउट ऑफ रोड म्हणटा. हांवें म्हणलें न्यू एम्ब्युलन्स तुमची आउट ऑफ रोड जालें हें कितें. ती सारकी लोकां हें मरे आतां हिंगा एम्ब्युलन्स आजून पासून पावलो ना. आतां हो एक्सिडेंट जाल्यार ऑलमोस्ट 2 वर जालीं. आसोल ना एम्ब्युलन्स आउट ऑफ रोड म्हणटा. कुंकळ्ळे ना तेंय गेल म्हणटा. बाळ्ळी ना. सावड्डेसून येता म्हणटा. सावड्डेसून ना. हे लोकां फकाणेच करता जाल ना. गोंयचो फुडार आनी गोंयकारांची सपनां पुराय करतलो तरी कोण. राजनितीच्या चेपणापणांत लोकशाही चिड्डल्ला असो आरोप फादर विक्टर फेर्रांव हाणें केला. गोंयकार लोकांच्या आकांक्षांचें प्रतिनिधित्व करपी खंय मेळटलो असोय प्रश्न ताणें केला. वेंचणुको लडयतलो जाल्यार लोकांची मनां वळखात. गोंयकार आनी गोंयकारपणाची ही भावना समजून घेवप गरजेचें आसा. भाजप सरकाराच्या प्रशासनान गोंयच्या लोकांची सपनां मोडून उडयल्यात आनी आतां काँग्रेसूय तांच्या पावलार पावलां मारतना दिश्टी पडटा. जाल्यार लोकांनी काँग्रेसीक परत कित्याक सत्तेर हाडचे असोय प्रश्न ताणें उपरासला.
can we go and dream in Goa? Has Goa become a land of lost dreams for Goans? हाकाच लागून म्हाका आनीकूय कितें विचारचें दिसता. Who can represent the Goan dream? Who can embody the will of our Goan people? सद्याक opposition जे आसा ताचेर नदर मारल्यार everything is in disarray. Every opposition party is in self-engrossed environment. The issues of Goa, the dreams of Goan people do not matter. At the moment, at least it appears that BJP has destroyed these dreams of our Goan people. जशे BJPक जाय अनभक्त, जशे BJPक जाय अनविश्वास दवरपी, दिमाग ना चलोवपी, तशे काँग्रेसाकूय जाय अनभक्ती, अनविश्वासी गोंयचे लोक आनी काँग्रेसमॅन. आनी ह्या पासत बाबा भयणानो म्हाका मातशे प्रश्न आयलो. What do we have to choose between these two parties? पळोवंक गेल्यार बारीकसाणेन काँग्रेस बिहेव्स लायक बीजेपी. आपलें घरूच ताऱ्यार घालिनात आनी आमचे ओजे घेवन तुमी खंय वेतले. आमची ड्रिम्स तुमकां रिप्रेझेंट करूंक जातले. तुमचेंच घर सारकें ना. चडशे दिमागी स्वाभिमानी गोंयकारांक बीजेपी नाका. बट इफ काँग्रेस इज बिहेविंग लायक बीजेपी जाल्यार आमकां काँग्रेस कित्याक जाय? आमच्या लोकांचे मन, द विल ऑफ आवर पीपल ऑफ गोवा कोण एम्बॉडी करीत काय? काँग्रेस सद्याक रेजिस्ट कशें करता, अलायन्सूच करून. People want alliance. सुसेगाद खरें. We have time on our hands. We can reflect. We can think. And we can act. पुरो सगळे पॉलिटिकल पार्टीज गोंयकारांक आनी गोंयकारांचे विल एम्बॉडी करता. त्याच बरोबर टू ड्रीम द ड्रीम ऑफ गोवा आमकां धाक आसा. आमी स्वाभिमानी, दिमागी आनी ह्या खातीर आमी बिश्टेच आमचे ओजे तुमच्या माथ्यार घालना. आमी अनभक्ती गोंयकार न्हय, अनभक्त. आपूण जिखतलेच म्हूण पयलेच चिंतता. एज इफ दे आर द नेचर एन्टायटल्ड टू विन. कित्याक काँग्रेस ना, बीजेपी नाका म्हणल्यार काँग्रेस जाय जाता. आनी कशें जावंक जाता? इफ यू कांट एम्बॉडी द वील ऑफ आवर पीपल. हो प्रश्न सगळ्या गोंयकारांक, दिमागी आनी स्वाभिमानी गोंयकारांनी चिंतूंक. ह्या आशिल्लें गोमंतक टुडे हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. जशें की तुमकां खबर आसा, श्रावण सुरू जाल्लो आसा. टिम्स तुमच्या खातीर घेवन येयल्ली आसा गोवन स्पेशल श्रावण थाली. ह्या थालीन तुमकां रुचीक पातोळी, मोदक तशेंच वेगवेगळ्या प्रकारच्या पदार्थांचो आस्वाद घेवपाक गावतलो. थाली 13 ऑगस्ट ते 10 सप्टेंबर फक्त लंचाक अवेलेबल आसतली. ओपिकी गांवकर, घर माझे सारखे असे मर्यादाक येयल्ले. आमच्या कडेन ते जावचे नसले. कोणी तरी सांगले की तुमी सर करता अशी मदत म्हणटकीर आमी कितें केलें, आतां सांगतली अशी म्हणून आसली. म्हटल्यार हे अकास्मेन आयज उलयले आनी फाल्यां कसरोन पडले दुसरे.
सारखे हे दुसरे दिसात आमकां तेणी हे म्हणटा तशें तेणी आमकां रोखडेचे रोखडे पळोवन त्या रोखड्याच्या रोखडी तेणी आमकां मदत करून दिली. दुसरे दिसा म्हाजे दाखवून 2 दिसाच्या आत आयज सांगला, आयज तेणी फोटो मारून येलो आनी फाल्यां तेणी सगळे करून दुसरे दिसा दिले आमचे आणि सारखे दाकाण घालून दिले. अशे तेचे आमी धोमेर सराचे जे मी जे आभार मानता, म्हाज्या मनापासून मानता. आणि ह्याच्या फुडें तेणी आमच्या गरीब लोकांची अशीच तेणी कामां करून दिवची आणि गरीब लोकांक तो असो पावलो आणि म्हाका तेचे खूब आभार मी तेचे अशे हात जोडून तेचे. बॉस प्रमोशन दे दो ना. ओके, यू आर प्रमोटेड. ऐसे प्रमोशन मिलना इम्पॉसिबल है, पर पारुल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन MBA से प्रमोशन मिलना बिल्कुल पॉसिबल है.